बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाळ आसतलो, ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बावळीनो माय मगस येवकार तुमकां हे सकाळच्या दिसाक हे मिसांत वांटो घेवंक. हे मिसांत आमी मागता आयज पॉल कनूद डिसूजा हे आमचे बाब असोच दुसऱ्या वर्साचो उगडास ताची गोची आज करतात. पॉल आमच्या भावाक सासणाची शांती सवस्काय आमी मागता आसतना मागुया जॉर्ज आब्रेव हे आमचे बाब आसत, सर्गीच्या बापान ताकाय आपले शांतीन विसवान घेवंक. आज आपलो लग्नाचो दीस समोर उमतात. ब्लास्को आनी शर्मिला गोमिस, एल्टन आनी शेरन फेर्नांडीस, विलियम आनी स्टॅनलेता फेर्नांडीस तांचे पासत मागुया. आनी आपलो लग्नाचो दीस पाळटात, आज आपलो वाडदीस समोर उमतात, तांचोय उगडास करुया. आज भोव करून वस्तुमतीच्या वाठारांत आमच्या गोंयांत आमी वॅलंटायन दीस समोर उमता. एकामेकाक हॅपी वॅलंटायन दीस म्हणून आमी विश करता. सेंट वॅलंटायन एक याज्ञीक रोमन कॅथलीक प्रिस्ट, 3ऱ्या शेंकड्यांतलो, 278 वर्सां 278 AD ताका मारतीर कसो मारलो रोमन सरकारान. तो सरकाराचेर झुजतालो आनी लग्न जावंक बंदी घातलेली तरणाट्यांक झुजाक वचूंक जाय म्हण, झुजाक वचूंक जाय म्हण. आनी हो याज्ञीक आपल्याक बोणकुणीत आसतनाय चिटी बरयतालो भोव करून लग्न जाल्ल्या आसल्यांक. तांणी आपल्या लग्नाच्या संस्कारांत आनी एकचारांत विश्वासी रावंक. ही बिकेम अ सिंबल ऑफ फेथफूल लव. आज हो दीस पाळटना न्हूच फकत लग्न जाल्ल्यांक आनी मोगांत आसलेल्यांक, पूण मोग हें देवा कडसून येता. मोगान जियोंक, राग दुस्मानकाय भेद पयस करून एकचाराचे संबंद बांदूंक देव आमकां सदांच आपयता. असले संबंदांत आमी वाडूंक आनी जियोंक. आनी खरी मोगाची निशाणी म्हळ्यार आपल्याकूच विसरून दुसऱ्या खातीर जियोवप. लग्न जाल्ल्यांनी जोडप्यांनी असले जिविताचीं पावलां मारूंक भाग्यवंत वॅलंटायन आमकां एक खुणा, एक नमुणो. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत सिरील आनी मेथोदियूस हे दोगां भावांची परब करता. हे दोगूय भाव सिरील आनी मेथोदियूस जेजूक परगटूंक वावुरले. तांचे मजतीन आमकांय एक एकल्याक आमच्या मोगाच्या जिवितांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक कृपा मागून घेवया. तूं मोगूच देवा, मोगानूच तुवें आमकां रचलें, तूं आमकां सांबाळटाय आनी आमच्या खिणा खिणा जिविताच्या आमची पावलां मोगा वाटेर घालताय. जायते फावटी आपस्वार्थी जावन मोगाची गोवाय आमी दिवंक ना. सुमया काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. मोगाल जेजू, मरोपर्यंत आनी खुर्सार मरोपर्यंत तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या मोगाची निशाणी खुर्सार तुवें तुकाच मोडूंक दिलोय. तुज्या रोगताचो तेंबो निमणो तुवें वारयलोय. जायते फावटी असलो मोग आमकां दिसना, आमी एकामेका सवें दाखोवंक ना. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. पवित्र आत्म्या तूं आमच्या मन काळजांत बिराड करताय. आमी खरो मोग जियोंक, खरो मोग करूंक आमकां सुचयताय. तूं मोगाचो आत्मो, मोगाच्या आत्म्या आमकां तुज्या मोगाच्या
ujan lasudi, sumia kakut kor. Sumia kakut kor. सोरपत वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा सोमेस मनशांच्या तारुका, बागेन सिरील आनी ताचो भाव मेथोदियूस हांचे शिकवणेन स्लोवानियेच्या पोरजांक तुजे स्वताचो उजवाड तुवें दिलोय. तुजी शिकवण आमच्या काळजांत आनी मनांत कोंचोय आनी आमकां एकाच भावार्थांत एकठांवन तुका सुपूर्णायेन वाखाणूंक आमकां पावय. आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. Amen. बसूया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रितुमेर मनशांचें खोटेपण चड वाडलां म्हूण आनी दीस रात ताच्या मनांत वायटोवी चिंतनां घोळटात म्हूण सर्वेस्परान पळयलें. आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पर चडफडलो आनी ताचें काळीज खोंतवलें. आनी सर्वेस्परान म्हणलें, हांवें रचला त्या मनशाक हे प्रितिमेवेलो नाच करतलो. तशेंच जनावरांक, जमनीवेल्या जिवाण्यांक आनी अंतरावेल्या सुकण्यांक हांकांय नपयत करतलो. तांकांय रचली म्हूण म्हाका दूख भोगता. पूण नोये सर्वेस्पराक मानलोलो. तेन्ना सर्वेस्परान नोयेक म्हणलें, तुज्या कुटुंबाक घेवन तारवांत भितर सर, कित्याक हे पिणके मदें म्हज्या दोळ्या मुखार तूं प्रमाणीक म्हूण हांव जाणो. सगळ्या नितळ मनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो घे. मेळ्या मनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 2 जोडयो आनी अंतरावेल्या सुकण्यांतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो. हे पोरी तांची जात आख्खे प्रितुमेर नपयत जावची ना. 7 दिसां भितर 40 दीस आनी 40 राती हांव पावस घालतलो. आनी प्रितुमेर हांवें रचल्यांत त्या सगळ्या जिव्यांक प्राण्यांक नाच करतलो. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणें नोयेन सगळें केलें. 7 दिसां उपरांत बुट्टेच्या उदकान प्रितूम भरली. देवाचें उतरें. देवाचें उडोवका. आमचो जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवांक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराक पोरणीपाट करात. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदकां वयल्यान घासता. दर्याचे ल्हारां ओसाडीचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो गणगणीत, कितल्या दोबाज्यान घासता सर्वेस्पराचो ताळो. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवंत देवाचो गणगण सुटलो. ताच्या मंदिरान सगळ्यांचो हो एकूच साद घासता. मोहिमा. दर्या सागरा वयर सर्वेस्परान शिवासन मांडलां. सासणांक राजा कसो सर्वेस्पर शिवासनार बसला. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. Soy सर्वेस्परा.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शीस उंडे व्हरूंक विसरले. ओड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हणून शिडकायले, दोळे उक्ते करून फारिसांवांचे आनी हेरोदीचे फुगी विशीं चोत्राय दवरात. आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उंडे नात देखून तो अशें म्हणटा. हें जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात? आजून पर्यंत तुमकां ओळख ना, गिन्यानूय ना? आजून तुमचें काळीज कुड्डें जाल्लें आसा बी? दोळे आजून तुमकां दिश्टी पडना? आनी कान आसून तुमकां आयकना वो उगडास धरना काय? 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिल्ले तेन्ना कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? तांणी म्हणलें 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक मोडून दिल्ले तेन्ना कुडक्यांचे कितले कोरकोण तुमी भरून काडले? आनी ताणें ताका सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर तुमी आजून पर्यंत समजनात तें कितें? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भयणी भावांनो, आमच्या दिसपट्ट्या जेवणाक आमी आनियन कांदो हो पियाव वापरता. पियाव करून आयच्या काळार जायते दोतोर आनीक विज्ञान मनशी सांगतात वापरूंक जाय. तुमी आज घरा भितरूच तुमी पियावाची नदर मारची, ताका जायते लेयर्स आसात आनी ते एक लेयर आमच्यांनी काडूं येता. पयलीं आमी भायले काडटा आनी मागीर सवकास आमच्यांनी ते लेयर्स काडूं येतात आनी शेवटाक कांय उरना. धाकटुलोय गुडो खोवता जायते फावटी तो देखून काडूं येता आमकां सोंसणिका आसा जाल्यार. भाव भयणीनो, हो एग्जाम्पल हांव तुमकां दिता. आयचे शुभ वर्तमानाचेर नदर मारल्यार जेजू आपल्या शिसांक एके भाशेन तयार करतालो आपल्याच्या मिसावांक, पूण ते अजून संवसारी मनान भरिल्ले आसले. ते अजून तांकां जायते फावटी कितें जेजू करता तें समजनासलें. आनी मागीर मार्कू एकदम खोड उलयता आज जेजूच्या तोंडांत हीं उतरां घालता. ताणें आपल्या शिसांक अहें म्हणलें म्हूण कितें म्हणूंक सोदतालो भाग्यवंत मार्कू? जेजू तांकां तयार करतालो. ही वॉन्टेड टू पील ऑफ एवरीथींग ऑफ वीच दे वर अटॅच्ड. ते बुकेन आसल्यार उंडे आपल्याच्या ओड्यान घेवंक विसरता. एकूच उंडो आसा, भाग्यवंत मार्कूच रिपोर्ट करता. एकूच उंडो आसलो म्हूण इतले जाण कहो उंडो पावतले हांवें चिंतात ते. आनी करूंक जाय आसले आमी उंडे सगल्यांक खावंक. आनी जेजू तांकां तयार करता. कित्याक तुमी भितात? कित्याक तुमी हुस्केतात बेश्टे भायले खाणा बसत? तुमी नकळोत हांवें
मिलाग्री केल्यो त्यो 5 उंडे 2 मासरी 7 उंडे 4 मासरी घेवन हांवें कितले लोकांक खावयले. ते भायर कितले कोरोन उरले ते सांगतात. पयले पावटी उरले 12 पांटल्यो, 12 कोरोन. दुसरी पावटी उरले 7. एके भाशेन जेजू म्हणून सांगता, वाय आर यू वरीड अबाउट अर्थली थिंग्स, अबाउट मेटिरियल थिंग्स, अबाउट थिंग्स दॅट डोंट मॅटर? वाय आर यू वरीड? आनी भाव भयणीनो, हें आमकां सगल्यांक आमी जायते फावटी कितलीं हारपीत जाता संवसारांत. भाग्यून मातयेवाचे शिवपर्तो मनांत मेळटा, कित्याक तुमी धास्ती काडटात? कितें खातेलें हांव, कितें जेवतलें हांव, कितें पियेतलें हांव, कितें न्हेसतलें हांव? हाची धास्ती काडटात ओन भावार्थी. तुमी पयलीं सर्गीचें राज सोदात आनी तुमकां सगळें मेवतलें, जेजू म्हणटा. आनी आज आपल्या शिसांक तो हें सांगूंक सोदतालो, कित्याक वाय आर यू वरीड अबाउट ब्रेड? तांकां समजना तें. एग्जाम्पल घालता तो फारिजेवांच्या फुग्याची लेवन. तरी आसतना तांकां समजना. ही वॉज प्रिपेरींग देम टू टेक ऑफ दीज लेयर्स फ्रॉम देयर हार्ट एंड मायंड for everything that is worldly, for everything that does not need to be attached to. मेकळे जावंक जाय. आनी हांव जिविताचो उंडो भाग्यून जीव हांव म्हणटलो आसलो, जीजस वॉज क्लियर आफ्टर द मिरेकल. ही सेज, सोदता तसले जेवणा खाणा पासत तुमी तोकू नाकात, सोरना तसले जेवणा खातीर, आनी हांव तें तुमकां जेवण दितलो. आनी हांव जेवण दितलो तें म्हजेंच मास. I have come to give you life and life eternal, life in abundance. आनी ह्या जेवणाक बांबडीन आमी तयार आसूंक जाय. आमच्याय मना काळजांतल्यान जायते असले भायले लेयर्स आहात, ते लेयर्स काडून आमी खरें खुशालकाय, खरें स्वताक लास्टींग जॉय, लास्टींग पीस, लास्टींग हॅपिनेस, ताका आमी वेंग मारूंक जाय. आज आमी घरा वयता आसतना मनान दवरया, जेजू आमकांय एक एकल्याक एके भाशेन तयार करता. आमकांय जायते कितें लेयर्स आहात, ते लेयर्स आमी काडले बगर आमकां खरी खुशालकाय, खरें जिविताचो उंडो, खरें जिविताची आस्त मेळची ना. दे आर सम कायंड ऑफ ब्लॉक्स इन आवर लायफ. आज जेजू आपल्या शिसांक जे भाशेन तयार करतालो, आमकांय तयार करता. Sometimes there is too much attachment for persons, for things, for material possessions, for earthly pleasures, attachment to things like mobile, laptops, attached to properties, gold, everything that keeps us away from the real joy that Jesus gives. Eyes in देवाचे उतर आमकां सांगता, we need to get rid of these layers. आमकां मेकळेपण जाय आनी ते फक्त जेजू दिता. भाग्यून सिरील आनी मेथोदियस स्लोवानिया वाठारांतल्या लोकांक हो भावार्थ दिवंक वावुरले, जेजूशी पावूंक वावुरले. तांचे मजतीन आमकांय खरी खुशालकाय आनी जिवीत दितल्या जेजूशी उंड्याशी पावय म्हूण हे मिसांत मागुया. भेटोनेक आमी गायन गावया. C20 कालवाराचो येवन पान 30 आनी 6, C20 पेज 36.
भयणी भावनो, हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मनान आनी भयणीन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या गांवाक सर्वेस्वर मानून घेवया. स्वर्गीचे बापा, भाग्योन सिरील आनी मेथोदियूस हाचे उगडासारकें बलिदान आमी तुका भेटयता. तें तूं मोय प्रसान मानून घे. तुजे मुखार तें चोडूं तें आमकां स्वर्गीचें देणें जोडून घेवं आनी हेरां मनशांक जेजूक तुज्या क्रिस्ती कुटुंबांत ओडून हाडून आमचें जिवीत जेजूचो स्वादीक पोरमोळ जायशें कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवेदर आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो श्रेश्ठ शुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दुरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभशाक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्यान शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतलो. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतल्यान पियात. म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकींचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारयतले. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavartaso good purgatory, yeah? बाप्पा तुझ्या मनचा आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काव सुखास समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आम्हा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकरा पॉल कानुतीची काकूत कर ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन येयलो बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमचे बामणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटेन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्यून जुसे भाग्यून धर्मृत भाग्यून सिरील आनी मेथोदिस आनी सोर काळी तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदनानीक वैभव तुका सासणाच्या सासना आमचो देव मोगाल बाप आनी आमकां सदांच आपल्या मोगान राखता सांबाळटा ताचो मोग आमचे सेवेशी मेन नासलो हेच मोगान जेजूच्या मोगांत आमी एकाच्या मोगान जिवंक आनी भोव करून जें कितें आमकां देवा सोशिल्लें पयस दवरता तें आमचे सवें आमी काडून उडोवंक जेजूची कृपा मागून म्हणुया आमचे बापा सोजीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राय तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपट्टो ग्रास आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळमेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतूतली आमकां सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां दिवार दया करून जिवितांत तुजी सवस आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांती सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक मुळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं तुमचेय सवें आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी वस्त जेजू जो आपल्या शिसांक सर्गीच्या राज्याचे खबरे खातीर बरो तयार करतालो तांच्या जिवितांतलें सगळें जें कितें गरज ना तें काडूंक वावुरतालो वस्त जेजू आज आमकां आपल्या जेवणांत पोसता सासनीक जिविताची खात्री आमकां दिता ताचे सर्गीच्या जेवणाक आतां भुकेल्ली आमी सुभागी तुझ्या एका सुत्रान म्हाका आपोलो केली
कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावया. जुई प्रिती मोग वस्ता D40 आणि 7 570 आणि 5 D47 पेज 75. प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे बापा, बागीन सिरील आनी मेथोदियूस हांचे पोरबे सुमयार तांचे जिवितांत तुजो अजापून मोग ओळखून सोडवणीचो संस्कार आमी घेतला. ताचे वरवीं सर्गीचो संतोश आमचे काळजांनी वाडत वचूं आनी तांणी परगटलेल्या भावार्थांत थीर रावूंक आनी अशें तुज्या भक्तां सांगाती तुका सासणाक वाखणूंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां आज उगडास करता. सांजे 6:30 वरांचेर आमचे सिनियर सिटीजन्स सिनियर्स घडोवन हाडटात हो वॅलेंटायन नायट लिटल फील्ड हांगा. सगल्यांक तो न्हयच फकत तांकां सिनियर्सांक पूण सगल्यांक जाता तांणी तातूंत वांटो घेवचो आनी आमचे सिनियर्स आसात तांची उर्बा तुमी वाडोवची. तुमकां सगल्यांक आमी खुशाल बरीत हो वॅलेंटायन नायट आनी वॅलेंटायन दीस हांव दिता आनी देवाची कृपा देवाचो आशिर्वाद आमचे सोमेस्तांचेर भोव करून काजारी जोडप्यांचेर पडो म्हूण मागता. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन आमी गावुया. सर्वेस्वराक आर्गां दियात. E10 पान 202. E10 पेज 82. आमी चवथो श्लोक गावुया. सर्वेस्वराक आर्गां दियात. आपलो आत्मो आमकां दिता. सर्वेस्वराक आर्गां दियात. आपलो आत्मो आमकां दिता. मोगा बनवासान शांतीन जिवू वेगळ्या देण्यानी आमकां